मशिदीत आशिल्ल्यांचो दिल्लीच्या निजामुद्दीना कडेन कसलोच संबंध ना, फोंडेचे मशिदीन जाहीर केला। ते मूळचे गुजरातचे। लॉकडावनाक लागून ते हांगा आडखून पडलेत अशें मस्जिद समितीन म्हटलां। काल दिसाळ्यांचेर आयिल्ल्या बातम्यांनी ते दिल्लीच्यान आयिल्ल्यांचे म्हटलेलें। त्या उपरांत फोंडेचे मस्जिद समितीन हे विशींचो खुलासो केला। ताका मागीर सडनली 19-20 तारखेक पावले आणि त्यांची रिटर्न तिकीट आशिल्ली पळय ती तिकीटाची कॉपी आसा आमचे कडेन। रिटर्नची तिकीट आशिल्ली ती 1 तारखेची आशिल्ली, म्हणल्यार कालची आशिल्ली। 31 तारखेक ते कलेक्टराक अप्रोच जाले आणि पुलीस स्टेशनासून अप्रोच जाले। सगळे रिसीव्ड कॉपी तेंचे कडेन आसा। तांकां पयलीं कितें सांगलें की जेन्ना सडनली तेंचें लॉकडावन जालें, लॉकडावन जाल्ले कारणान ते हांगाच उरले, खंयच वचून आतां हितून हेजे की तांकां तुमी थंयच बसपाचें, खंयच हालपाचें ना अंटील लॉकडावन आमचे हय फाटी घेयना। बट ते आनी कितें करतले। मागीर दुसरे नेक्स्ट डे आमी हेका पुलिसांक फोन केलो जाल्यार पुलीस म्हणपाक लागले कलेक्टराक मेळ्ळे वचून। कलेक्टर म्हणपाक लागलो हेका हेल्थ डिपार्टमेंटाक हाडा आनी तुमी तांकां चॅक करा आनी करा। हे सगळे आमी प्रोसिजर केले तेंचे 31st। काल तेंचे सगळे हेल्थाचे डिपार्टमेंट येवन तांकां सगळे कितें ब्लड काडपाचें आनी कितें टेम्परेचर चॅक करपाचें सगळें केलें आनी राती तांकां खंय व्हेला तें आमकां आतां खबर ना। आनी दुसरे पेपरार वेगळेच आयले। कितें नेमके इश्यू कितें? तबलीग जमात अशें आशिल्ली, तबलीग तांकां हें जालां आनी क्वॉरंटायन जालां आनी ते लिपून बसला आनी हे सगळे इश्यू जाले। तसलें कांयच ना, ते बरे हेल्दी आनी बरे आहा, ते सुरक्षीत आसा आतां। ते आतां पुलिसाक खबर आसा ते खंय आसा आनी कितें आहा तें आमकां कांय खबर ना आतां। म्हणजे तुमकां सांगपाचें आहा की ते दिल्लीशी प्रकरणाशी संबंध ना। दिल्लीचो प्रकरणाचो संबंध कांयच ना। हजरत निजामुद्दीनाचे हे लोक नात, हे डायरेक्ट नेटिव्ह फ्रॉम गुजरात टू केरला, केरला टू गोवा। टोटल 9 जाण आसा। ओके, सगळे कायदेशीर चोपचकार पूर्ण केले। तेंचे पेपर्स आसा, टिकेट्स आसा, ट्रेनीन आयिल्ले ते आनी रिटर्न बॅक ट्रेनीची तिकीट आशिल्ली। तुमकां कितें दिसता की हेजेर कोणी गैरसमज पसरोवचो न्हू? हेजेर हांव म्हणटा आमचे फोंडेकार आनी ऑल गोंयकाराक हेजेर पॅनीक जावपाचें न्हू। ते तसलें कांयच ना आनी रिलिजियस आनी हे सगळें करपाचें ना। फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।